जेजू तुझी उतरा काळजाचो सोंतो जेजू तुझी उतरा तळ्याचो उजवाड जेजू तुझी उतरा दोनदूतांच्या इतिहासावेले वाचप. सावलू सोम्याच्या शिसांक बेकणावंक आनी मार फार करूंक हुरहुरतालो. तो यादनिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्या आपणाक मेळटीत त्या पाटलावदारांक दादल्यांक तशेंच बायलांक धरून जेरुसलेमाक हाडूंक ताणें दामास्काच्या देवस्थानाक चिटी दी म्हूण मागलें. दामास्काच्या वाटेर शारा लागीं पावता पावता अवचीत ताचे सोमभोवती स्वर्गावेलो एक उजवाड पोरजोडलो. तो धोरणी शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, आनी म्हाकाच तूं दुमाळो दिताय? आतां उठ आनी शारांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताचे बरोबर प्रवास करताले ते थोटाकून मने जाले, कित्याक जोरी तांणी ताळो आयकलो तरी तांकां कोणूच दिश्टी पडूंक ना. सावलू जमणी वेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसूनय ताका कांयच दिसनासलें. त्या पासत दामास्का पर्यान तांणी ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यान ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलोय ना. दामास्कांत अनानायस नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनांत सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. अनानायस, तेन्ना ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसा सोम्या. सोम्यान म्हणलें, उठ आनी उबो म्हणटात त्या रस्त्यार वच आनी जुडासाच्या घरांत तार्सुसाचे सावलू म्हणलेल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें करता आनी आपणाक नव्यान नदर मेळूंक अनानायस म्हणलेलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनांत पळयलां. तेन्ना अनानायसान म्हणलें, सोम्या, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुसलेमांत तुजे भक्तांक ताणें कितले कोश्ट दिल्यात ते विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां. आनी तुजें नांव घेतल्यांक धरूंक म्हूण मुखेल यादनिकाकडची पदवी घेवन तो हांगा आयला. सोम्यान जाप दिली, तरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक अनभावडटे तशेंच रागा मुखार आनी इस्रायल पोटचे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विंचून काडलोलें हात्यार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितलें सोंसूंक पडटलें तें हांवूच ताका कळीत करतलो. तेन्ना अनानायस गेलो. तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेंच सावलूचेर आपले हात दवरून ताणें म्हणलें, सावलू बावा, तुजी नदर तुका परती मेळूंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान बरोंक तूं येतलोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलो त्या जेजून म्हाका धाडला. थंयचे थंयच सावलूच्या दोळ्यांतली कवळां कशी भूंय पडली आनी ताका नव्यान नदर आयली आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान घोटाय मेळ्ळी. दामास्कांत शिसां बरोबर थोडे दीस सारल्या उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोखडोच परगटूंक लागलो.
देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. समेस लोकांनो देवाक वाखाणात. सर्वय पोरसांनो यावेक नांवाडात. जबाब: सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची ताची थीर खुशी. दयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब: सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गार. मोजे मांस खाता आनी मोजें रोगत पियेता तो मोजें सोवें जियेता आनी हांव तांचे सोवें रावतां. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेवामध्ये वादविवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे हो आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगतां, तुमी मनशाचे पुताचेर मांस खाल्या बगोर आनी ताचें रोगत पियेल्या शिवाय तुमचें सोवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रोगत पियेता ताचें सोवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाणे दिसा हांव पुनः जिवंत करतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रोगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रोगत पियेता तो म्हजें सोवें रावता आनी हांव ताचें सोवें रावतां. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरी हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरी जिवंत आसतलो. हो सरकारतावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वल्यांनी माना केलो आनी तरी ती मरून गेली. तशें हें न्हय, हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो. हें ताणें कफरनांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणली तुका क्रिस्ता. नियाळ, हो उंडो खातात ती सासनाक जिवी आसतली. नियाळाक आदार. आमी खाताव पियेताव जिवी उरूंक, पूण जेजू सांगता आमी उंडो खावंक जाय सासनाक जिवी उरूंक. आयचे पयले वाचपांत सावलूचें आपोवणें आमकां कळीत जाता. पवित्र सोबेन दुस्पट घालून जेजूच्या सिसांक धरून बुणकोणीत घालूंक पिडापीड दिवंक तो वावुरता. जेन्ना सोम्याक तो भेटता तेन्ना सोम्याचो सैनीक कसो पवित्र सभा एकवटान धरूंक काळजीदारपणी आनी जबाबदारेन वावुरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत देवपणाचें जिवीत बाप आपल्या पुताक दिता. तेंच दिनवासनेचें जेवण वो क्रिस्त प्रसाद जेजू हांगा एका संस्काराची खबर करता. हें आमी विसरूंक फावना. जेजूचेर सोत मानता तांकां फिजिकल जेजूची कूड आनी रोगत खावंक आनी पिवंक आपोवंक ना, पूण पुनोवन जिवंत आनी मोहिमीवंत जालेले जेजूची कूड आनी रोगत खावंक आनी पिवंक आपयता. ताची कूड म्हणजे ताचें आख्खें जिवीत जे खुर्साच्या पळोंगार बापाक भेटयलें. ताचें रोगत म्हणजे सगळ्या मनशा कुळाक खातीर ताचे खुर्सार भेटयलेलें रोगत.
देखूनच क्रिस्ती लोक मिसाचे भेटेंत जेजूचें बलिदान समर्पिता. मुणगे तांचें मरण आनी पुरोन जिवनपण आमी कोमयावा उदेशी समुदायाच्यान एकचाराच्या भावाटाक आमी एकटोता. संस्काराच्या रुपान तयार जालेली जेजूची कूड आनी रगत सदांच शेवंक मिसा बलिदानांत वांटो घेवन जेजूक भेटुया. तशेंच जेजूचे पवित्र सोबा एकवटान दवरूंक दर एका पाटलावदाराक आपयता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी जेजूच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक जेजूक भेटूंक सासनीक जिवीत जोडूंक वावुरया.